नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचो प्रश्न कोर्टाक लागून जाला किचकट पूण सुट्टलो। पर्रीकार उलयलो। 4 महिने उपरांत मंत्रिमंडळाची बसका। युनिव्हर्सिटीच्या पदवीदान सुवाळ्याक येता राष्ट्रपती। मय इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचो प्रश्न जाग्यार घालता। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे क्रांती दिसा उतर, मात हे फावट डेडलायन ना। गोंय प्लास्टीक मुक्त जावंक जाय, कोयरा विल्याचेर जाय जागृताय। पावसांत खवळिल्ल्या दर्या, टुरिस्टांचो जिवाकडेन खेळ। बागा एकलो गेलो, सिकेरी दुसरो। खडपांनी गेल्ले कडेन ल्हारासरशी तामिळनाडूचो टुरिस्ट गेलो। दोगां साल्वार, मस्ती जिवार। गोवा डेरींत एकाधिकारशाही। चौकशी समितीचो आरोप। सगळ्या संचालकांक अपात्र थारावचे। एमडी नवसो सावंताक सस्पेंड करात म्हूण समिती। दूधकारांचो वाडटा दबाव। आनी एआयएफएफाचे शिटकावणे उपरांत गोवा फुटबॉल असोसिएशन करता संविधानात दुरुस्ती। वेंचणूक वतली मुखार। आदर्श खेळा आचारसंहिता करतले लागू। मायनिंगाचो प्रश्न कोर्टाक लागून किचकट जाला पूण सुट्टलो। 19 जुलया सावन विधानसभेचें अधिवेशन। मांडवीचो तिसरो पूल अंदूच उक्तो जातलो। जुवारी पुलय वेळे आदी करपाचो विचार चल्ला म्हूण पर्रीकार 4 महिने उपरांत मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। मडकेकाराचें खातेंय सध्या तोच सांबाळटा। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंय विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्याक 7 आनी 8 जुलयाक गोंयांत येता। गव्हर्नरान रिक्वेस्ट केल्लो की जाणटे जे कोण प्रिजनर्स आहा तांच्या संदर्भात तांकां जेलीन बरें ना, सीक आसात, तांकां जेलीन दवरच्या पेक्षा जर तांच्यांनी मिनिमम सेंटन्स केला आसत जाल्यार तांकां रिलीज करचें म्हूण आमी कमिटी बसून कमिटीन हें करून शेवटी 3 जाणांक रिलीज करपाचें रिकमेंडेशन गव्हर्नराक धाडपाचो निर्णय आज कॅबिनेटान घेतलो। हवाय युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही अमेरिकेची जी एक पॅसिफीक ओशनान आयलँड स्टेट आसा ती तुमी वळखतली पर्ल हार्बर ह्या हाजे वयल्यान बंदरा वयल्यान ती त्या स्टेटी बरोबर गोंय सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट सायन करपाची आहा। तो एग्रीमेंटाचो मसुदो आयज कॅबिनेटान ताका मंजुरी येयली। आमी 19 तारखेच्यान एसेंब्ली समन करपाची एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आयजूच नोटीस हे काडल्या, ऑर्डरूय काडल्या। आनी डॉक्टर अनुपमा बोरकर म्हणून हिका ऑन्कोलॉजी हिमेटॉलॉजिस्ट कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट करपाक अप्रुवल। म्हणजे आतां कॅन्सर हाजेरूय एक युनिट गोवा जीएमसीत तशें कार्डियोलॉजी केला तशें कॅन्सराचेर आमी करूंक सोदता। ताजी खंय तरी एक रेकॉग्नायज सुरवात जावंक जाय म्हणून जी तिका आमी कन्सल्टंट म्हणून घेतलेली आसा। देर आर अबावट 21 प्रोजेक्ट्स ऑफ नॅशनल हायवे ऑफ वीच अबावट 5-6 प्रोजेक्ट्स हॅव सम बॉटलनेक्स, मेजर बॉटलनेक्स, and most of the bottlenecks are within the department, government. So, like completion of Mandavi, for example. After a lot of bottlenecks, slowly the Mandavi bridge is moving towards completion, and this year it will be open for the traffic. I want to get Zuari done fast because the old Zuari bridge is quite in a bad shape, though it's safe. We are monitoring it regularly. President of India is visiting Goa on 7th and 8th of July. There will be a civic reception for him, probably on 8th. Of course, the timetable is coming for convocation, but the full timetable is yet to be worked out. So I can't tell you exactly except that he is coming. Then there are issues of mining. Though I was in touch with everything, now since I am here, I am taking stock of the situation so that issue also can be sorted out. Already some issues have been discussed. Electricity, PWD चे काही विषय ऑलरेडी डिस्कस झाले।
सध्या वीज खात्याची माहिती आशिल्ली म्हजे कडेन बरी माहिती आहा, त्यामुळे हांव हँडल करता. मिनिस्टराक बरो जावनी मागीर ताचेर कितें तो निर्णय जातलो. मये इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचो विशय जाता तितलो बेगीन जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार क्रांती दिसाच्या सुवाळ्यात पणजे आझाद मैदानाचेर उलयलो. मात हे फावट ताणें नेमकी डेडलायन दिल्ली ना. गोंय प्लास्टीक मुक्त जावंक जाय, कोयरा विल्याचेर जागृताय जाय. ताचे दुयेंसाक लागून खंय कोयरा विल्याचो प्रस्न उरलो. उपचार चालू आसतना पर्रीकार रिस्क घेवन उटंगाराच्या पावसांत क्रांती दिसाच्या सुवाळ्याक पावलो. चंद्रकांत पेडणेकरान उल्लेख केलो ते मयाचे हो एक ह्या लढ्याचोच भाग आसा आनी हांव ताजे कडेन लक्ष दिवन ते बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न करतलो. प्लास्टीक फ्री गोवा सुद्दां 2018 सालांत करपा खातीर पावलां दमदार पावलां गोंय सरकार काडटलो. म्हणजे आजारपणामुळे ताका थोडोसो विलंब जालो सुरवात करपाक. पण हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आहा. सगळ्यांक हांव एक आव्हान करता की गोंय ज्ञान संपदेन सुदृढ करुया. गोंयांत केवळ शिक्षण न्हय जाल्यार ज्ञान लोकांचें वाडटलें. तातूंतल्यान लोकांक खंयच्याय गजालीचो समज येतलो. शिक्षणान आमकां म्हायती मेळटा, पण ज्ञान मेळटलें जर तूं जाल्यार आमकां ताचे पलीकडे वचचें पडटा. आयज ह्या क्रांती दिनाक जर आमी ज्ञानाची क्रांती घडोवन हाडूंक सुरवात करूंक शकले जाल्यार आमी खूब मेळयतले. इतलेंच आयज सांगूंक सोदता. मडगांवां लोहिया मैदानाचेर क्रांती दीस सुवाळो जालो. People have to concentrate on employment based education. हें जावपाची गरज आहा आनी हें जर जातलें जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्यो युनिवर्सिटी गोंयांत येवपाच्यो गरज आहा. वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन क्वॉलिटी म्हणटा ती गोंयांत आमकां मेळपाक गरज आहा. आनी हें जर जायना जाल्यार आमी फाटल्यान उरतात, आमी फॉरवर्ड वचनात. काँग्रेसीनूय मडगांवां क्रांती दीस मनयलो. फोंड्याय क्रांती दीस सुवाळो जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.